स्कॉलरशीप मेळटाना ताजेवटूच प्रति सेमेस्टर नंतर 3 days कॅम्प आसता म्हूण सांगिल्लें. सो आय वॉज रियली वरीड की ते स्टे कशें आसतलें आनी फेसिलिटीज कशें आसतलें म्हूण, बिकॉज फर्स्ट टायम हांव घरा दोकून खंय भायर वचून राबत आशिल्ली. WKC कॅम्प म्हणटना हांगा आमकां 3 दीस रबका पडले. त्या 3 दीस कशी काडचे म्हूण म्हाका गत नाशिल्ली. त्या म्हळ्यार हांव विंगड कडेन खंय राबली आनी हांगा मस्त स्ट्रेंजर्स मेळ्ळे म्हाका. तांगे लोट कशी उलोवचें, कशी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करचें म्हूण म्हाका गत नाशिल्लें. हांव फर्स्ट टायम हांगा येताना मस्त एंग्शियस आशिल्ली, नर्वस आशिल्ली. म्हाका गत नाशिल्ली कितलें हांगा चेडूं येतालीं ती आनी तांगेले मदेर हांव कशी राबताली. म्हाका नर्वसनेस म्हळ्यार इतले चेडवा मदेरी हांव कशी पुरो जाणांक एक्सपेक्टेशन्सा वयरी राबताली, कितले स्ट्रिक्ट हांगा रूल्स आनी रेग्युलेशन्स आसताले, हांव कशी कोप अप करता आशिल्ली म्हूण म्हगेले कन्सर्न्स आशिल्ले मस्त हांगा हॉस्टेलांत. हांगा कॅम्पा येवचेकिंत फुडें हांव हॉस्टेलांत येद्दोळ राबन आशिल्लो. 4 जाणां लोटू कशें राबच्या आनी मेळ न्हू रात्री केळ आनी पुरो लाँग टायम कशें राबच्या म्हणून क्युरियोसिटी आशिल्ला आनी तितलेची स्वल्प भंय बरें नाशिल्लो. हांगासर आसली वेवस्था, आमकां स्कॉलर्सांक मेळिल्ल्यो सवलभ्यो कितल्यो परफेक्ट आसल्यो म्हळ्यार तातूंत एक सूख सोदल्यार आमकां मेळची ना. This hostel has all the facilities and qualities which an aspiring individual like me needs. हांव WKC हॉस्टेल प्रथम जावन पळयलेलें आज एक 9 वर्स फुडें. त्या दिवस म्हाका मेळ्ळेलें 111B बेड, लायफान येद्दोळ थंय म्हाका मेळ्ळेलें बेस्ट बेड. ताजे नंतर खंयी चमकल्यारी हें WKC हॉस्टेला म्हणके ना म्हणूच फर्स्ट थॉट्स म्हाका येवचे. WKC वट आजीवे आमगेले बांधव्य आसता ते आनी मुखार वेळ आसता म्हणलें आमी पुरा WKC हॉस्टेलान काडलेले टायम मुख्य कारण म्हण म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार ताजे हर एक जाग्यान तूं, हर एक कॉर्नरान तूं आमगेले एक मेमोरीज आसता, एक लायफ टायम बॉन्ड्स म्हणचे आसता. हांव 5 वर्स फुडें WKC VKSSF स्कॉलर जावन आयिल्ली. कॅम्पच्या वेळारी आमकां ते हॉस्टेलांत राबचें आशिल्लें. आय डोंट नो हाव द लायफ देर वूड बी, बट थंय राबतना the moment I stepped inside the hostel, I know this place was my second home. थंय हांव मस्त फ्रेंड्स केलेंची, मस्त पुरा मेमरीज केलींची. That was the first time when I stayed in a dormitory, or that was the first time when I experienced a state of the art hostel. असं एक एक्सपिरियन्स म्हाका विंगड खंय आज इतय करच्या मेळ्ळी. वाव, म्हाका हांगा फर्स्ट टायम येतना कसनी एक्सपेक्टेशन्स दवरच्या गत नाशिल्लें. कसला म्हळ्यार आय हॅव नेवर बीन इन टू एन हॉस्टेल लायफ. बट हांगाचे फॅसिलिटीज पळयतना, हांगाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स दो, हांगाचे एप्लायन्सीस दो, हांगाचे डेकोरेटीव आयटम्स दो, इट वॉज सच अ प्रिमियम फील दॅट एनी आमकां एक खंयचे 5 स्टार हॉटेलांत राबिल्ल फिलींग मेळटा आशिल्लें. हांगा WKC हॉस्टेला येवन हांगा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग पळोवन म्हाकाय म्हगे लायफान अशी आसूं का, असले एक लिव्हिंग लीड कोरका म्हूण म्हाका मस्त एस्पिरेशन्स आयल्या. आज हांव फ्रांसान पुरो जाणांक खुशयेन सांगितलं की म्हाका इंडियान 2 घर आसा म्हण सांगून. एक म्हगेलें नॉर्मल घर आनी एक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्साचें एक रेसिडेन्स मंगळुरांत आसा म्हण सांगून. WKC हॉस्टेल पळयल फर्स्ट दिवस देखून म्हाका एक म्हगेल्या लायफांत हांव तसलें एक पोजिशन रीच जावं का की म्हगेलें घर अशी आसूं का, हेंच वर्ल्ड क्लास स्टँडर्डार आसा का म्हण सांगून. हे हॉस्टेलांत तूं ते लेवल ऑफ इंटिग्रिटी आनी वॅल्यूज आमगेल्यान तूं कशी इन्कल्केट करता म्हळ्यार एक आम्म कशें त्या चेडणाक शिकयता त्याच रितीन आमगेल्यान तूं ते नर्चर करताच. WKC hostel was one of the luxurious accommodations I had experienced while I was a student. In the days where old age homes have been rapidly increasing, TVM sir, building this hostel in the name of his parents, Shri TV Raman Pai and Srimati T Vimla V Pai, shows us how much of respect and love he has towards his parents. And a great example for all of us to show how much of gratitude one should have towards our parents. हॉस्टेल म्हूण हांव आयकलां म्हगेल्या कॉलेजा क्लासमेट्सतल्यान आनी मुवीतल्यान मात्र. तशें हांगा येवंक जाल्यार कशें आसतलें बा म्हूण लेखून आयिल्ली, बट हांगा एक कंप्लीट डिफरंट वर्ड. दिस वॉज लायक द फॅसिलिटीज हियर वर बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन. हांगा हांव प्रतिपन येवंक जाल्यार कसलेय पूण नवे चेंजीस आसता आशिल्ले. दॅट वॉज मेकिंग मी वेट फॉर द नेक्स्ट कॅम्प. आय स्टील कांट बिलीव इट्स 10 years. लायक 10 years बॅक 10 वर्स फुडें हांव हांगा येताना हॉस्टेला वयर रिगलो. फर्स्ट आयलेलो ह्या डॉर्माक
आनी बंकर बेड्स पळयतानच पळय इट वॉज लायक अ ड्रीम कम ट्रू हांव बंकर बेड्स पळयलेले मुवीज हॅरी पॉटर अंतनी पुरा सो वेन आय सॅट ऑन दीस बेड इट वॉज लायक अ ड्रीम कम ट्रू मेगल्या कॉलेजांत आनी पुरा फ्रेंड्सान सांगिल्लें की हॉस्टेल लायफ लायक आसना बेड्स आनी पुरा सम आसना अँड मस्त क्लस्टर्ड आसता बट वेन आय गॉट इन टू दीस रूम इट वॉज लायक यू नो लग्जुरी इट वॉज सो कम्फर्टींग अँड इट वॉज वेरी गुड आय डोंट हॅव एनी वर्ड्स टू से. WKCच अनेक कसं हायलाईट म्हळ्यार तांगेल फूड ते रुची आसो क्वालिटी आसो WKC's फूड म्हाका टॉप नॉच ते ब्रेकफास्ट आसो ते लंच आसो ते डिनर आसो हांगा जेवलेरी म्हाका घरा जेविल म्हणके फील जाता हांगा हांव घरा खायना तेल खाण पुरो हांव WKC येवन खावचें शिकल्या आनी हांगा आमी कोंकणी भाशा दोकोन बॉन्डिंग समेतने कोंकणी कुझीन समेत आमकां ಒಟ್ಟು बॉन्डिंग केलेलो आसा आनी हंगे एक लायक एक युनीक प्रॅक्टीस हांव हांगा पळयल म्हळ्यार झिरो फूड वेस्टेज पॉलिसी हांगा त्या स्ट्रिक्टली जावन फॉलो केला आनी ताजे निमित्त हांव म्हगेल्या नॉर्मल लायफस्टायला समेत हांव ते फॉलो केलेलो आसा. घरा देखून भायर सरतना प्रत्येक पेरंटा एक काळजी आसता की भायर चमकली चेडूं तांगेली केअर कशी घेताची म्हणून बट हांगा आयली कुडलो आमगेलो एक्सपिरियन्स तितलो लायक आशिल्ला आमकां प्रत्येक तितलो इम्पॉर्टन्स दिला VIP ट्रिटमेंट म्हणजे जाल्ला आमकां घरा आन आमकां 1-2 चेडूं आसता बट हियर इतलो हांगा इतलो चेडूं आशिल्ली हांगा प्रत्येक चेडवाक चड केअर घेतला तांणी भारी लायक एक्सपिरियन्स जाल्ला आमगेला. हॉस्टेला येतना सांगून आसता ती घरची कोणाय लागीं आसना ती तुमगेली जाग्रत तुमी करून घेवका सो आमी हांगा रिकतनाची आमकां सांगिल्लें तुमकां कसलेय तोंदर आसल्यार आमकां सांगा ती इरेस्पेक्टीव ऑफ वॉट टायम इज इट न्हू. The fact that it was not only told but it was also followed and that care that you receive from WKC is irreplaceable. This is probably the only hostel where your heart feels homeliness. WKC एक आमकां बरें प्लॅटफॉर्म आमकां सोशलायज जावंक आमकां नवे फ्रेंड्स करूंक आमचे नेटवर्क आमकां एक्सपांड करूंक हांगा हांव एकलींच म्हणल्यार बरी म्हाका बघना हांगा म्हाका मस्त फ्रेंड्स आसतात तांणी म्हाका एनकरेज करतात तांणी आमकां मुखार वचचें म्हणल्यार एक उर्बा दितात तांणी आमकां पॉझिटीव फीडबॅक मात न्ही तांणी आमकां कन्स्ट्रक्टीव फीडबॅक दितात आनी आमी हांगा इंग्लिशान मात न्ही आमच्या मायभासांत उलयता आमच्या मायभासान आमकां मस्त हर एक डायलेक्ट्स मेळटात सो आमचे दुसरे डायलेक्ट्स आमकां अर्थ करून घेवंक आमकां उलोवंक एक उर्बा दिता. आनी तितलें मात न्ही तुमी हांगा फ्रेंडशिप्स करतात न्ही ते लायफ लॉंगाक तुमी खंय गेल्यार wherever you go in the world you will always have somebody to take care of you. When we first came to WKC it was more like it was just a regular building. When we first came to the hostel it was just a regular building but now when we leave it's a treasure trove of memories. WKC हॉस्टेल आयली कुडले मस्त जन फ्रेंड्स जाताची आनी आमी प्रत्येक कॅम्प जाताना खाली हातान वचनाची मेमोरीज भंडार घेवन वताची. My best memory of WKC hostel is at every camp after the entire day's activity when everyone would gather in the dining area or sometimes at the hostel terrace. We would all sit and talk about our lives or sometimes just play Antakshari. And when it would get very late, all the storytellers would narrate some of the most amazing but scary horror stories. It was a melting pot where scholars from Tier 1, Tier 2 and Tier 3 colleges, scholars from big cities and small villages got together and bridged the cultural gap, which made us fearless and confident while stepping into this corporate world. Thank you TVM sir, thank you WKC. हो एक विशेष अवकाश आमकां करून दिल्ल्या TVM सर तुमकां आमी सर्व स्कॉलर्स आभारी जावन आसा. घरा वरी एनवायरमेंट आशिल्ल्या हेसल एक हॉस्टेल फेसिलिटी आमकां दिल्ल्या लाका TVM सराक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. Thank you TVM sir for this wonderful asset wherein we had lot of learning with lot of fun. Thank you. WKC हॉस्टेल उणें आनी घराच चड फिलींग दिता. थँक यू TVM सर की ह्या जागेन तूं आमकां मस्त मेमरीज क्रिएट करचे एक वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. थँक यू सो मच.
Thank you TVM sir for providing us such a beautiful environment where we can blossom. Thank you TVM sir. आमकां इतल्याक hostel facilities आनी दिल्याक. Thank you TVM sir for letting me create new bonds here. Thank you so much, TVM sir, for letting me be a part of this wonderful family. I feel grateful to have spent so many days here at the camp. It is this place where I've learnt, I have played, I have grown, and I've had fun. Thank you so much, dear TVM sir, for this masterpiece of a building, the WKC hostel. For a person who enjoys his slumber, I know that no matter what situation I'm in, I will always have a bed here at the WKC hostel. I'm eternally grateful to you, TVM sir, for all the facilities that you've provided. Thank you. आमगेल जीवन मुखार येवका जाला री या WKC हॉस्टेल गुरुकुल रूप घेतला आमगेल घरा तकून दूर आशा नजी म्हणून WKC हॉस्टेलच मिगेल घर जाला असल श्रेष्ठ जागेक TVM सर I really want to thank you a lot. I feel myself very privileged and lucky and also blessed to experience such a wonderful hostel life. Thank you TVM sir for creating such an fantastic environment. Thank you TVM sir for giving me an opportunity in this great program, and I'm always privileged to have stayed at this hostel, which gave me the most important life skills and gave me infinite memories for the lifetime. Thank you TVM sir for this wonderful place, which is something more than a place, but it is a attachment, the bond which we create here. Thank you for everything you have done for this place. TVM sir, thank you so much for being a fantastic mentor and doing everything you can for all of us here at WKC. आजी तुमगेले विजन आणि तुमगेले contributions आणि निमित्ती more than 1,500 scholars and alumni have found their second home. असल एक फॅसिलिटी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेल्याक TVM सर तुमकां हांव कितले थँक्स सांगला रे पावना. थँक्स अ टन फॉर गिविंग अस दिस ब्युटिफुल परमनंट होम. TVM sir, your way of life is not just the learning, but a great inspiration to all of us. Thank you for always being there, for all the noble gestures and support you have given to all the alumni and scholars of WKC. May Lord bless you with good health and more prosperity to help those in need. Thank you, TVM sir!